आयज भारतीय जनता पार्टीचे महिला विंग जो आसा कुचड्या वयलो जशें आमकां आमचे सदानंद बाब तानावडे अध्यक्षान सांगलें की आमचे 15 ऑगस्टा पयलीं जे आमचे स्थानीक जागे आसा जे आमचे जशे फ्रिडम फायटराचे स्टॅच्यू आसा ते एरिया भितर चेंजीस जावपाक जाय. सो आमच्या महिला विंगान जे हांगा जो आमचो आंबेडकर बाब जो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपी आनी सगळे ताका बांदता तो आमच्या मतदारसंघात स्टॅच्यू आसा सो ती साफ सफाई करपाक आज आमची महिला टीम अलॉंग विथ आमचे दक्षिण गोंयच्या आमची सिनियर कार्यकर्ते रजिता आनी सगळी बाकीची वांगडी हांगा कार्यक्रम करपाक येयल्ले आसा. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनी हो कार्यक्रम जो हांगा करता तो बेसिकली आमचे तिरंगा यात्रा काल जाली कुचड्यार. आज हो प्रोग्राम फाल्यां अशे प्रोग्राम जे 15 ऑगस्ट पासून जे हर घर तिरंगा घालपाक जाय 3 दिसां खातीर कोड रिलॅक्सेशन करपाक जाय. आमच्या महिला वांगड्यांनी ती घरा कडेन फ्लॅग लायतली सगळे कुचड्यार भारत देशाचे आमच्या घरा कडल्यान फ्लॅग आसलो. हो कार्यक्रम आमी सगळे फुडें व्हरता. Today BJP Mahila Morcha Kuchade has organized a cleanliness drive around Ambedkar Chowk. This drive is in order to celebrate our Independence Day. I would like to thank all our Mahilas who came and who participated in this cleanliness drive.